मोगाच्या भाव आनी भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयला जेजू आपल्या नाजारात गांवांत वयता आनी तो इजायास प्रवादाचें पुस्तक दिता आनी तें पुस्तक उसयतानासतना बरयलेलें आसा तें तो वाचता सोरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरीबाक बरी खबर दिवंक, कोट्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक. देवान म्हाका हें करपाक धाडलां. हे मानकुली उतरां आयकून लोकांन जेजूक शाबासकी दिली आनी अजाप जाली आनी म्हणूंक लागली, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी जेजून तांकां जबाब दिली, खरेंच प्रवाद्यांक आपल्या खाशा गांवांत मान मेवचो ना. ह्या नाजारात लोकांक देवाचें उतर आयकोंक नाका आसलें, पूण जेजू कोसून तांकां मेलाक जाय आसली. मोगाच्या भाव आनी भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयलो. जेजू ह्या संवसारांत देवाचें उतर परगटूंक, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोटक्यांक सुटका दिवंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. जेजून देवाचें उतर परगटलें दुसऱ्यांची सेवा करून आनी दुसऱ्यांचो मोग करून. जायते फावटी आमी देवाचें उतर आयकोंक विसरता, देवाचें उतर वाचपाक विसरता आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक विसरता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी वाचता, आमी आमच्याच जिवितांत बरी जानवाय मेवता आनी आमचें जिवीत बदलता. आमी आमच्याच काळजाचो दारवाटो उतराक आनी दुसऱ्याचे सेवेक उक्तें करपाक जाय. आमचें काळीज देवाच्या उतराक आनी पवित्र आत्मेक भितर येवपाक उक्तें आसा काय, वो आमचें काळीज धांपलोलें आसा काय, हाचोच नियाळ आयच्या मिसांत आमी करुया. आमेन.